हांव एकच सांगूंक सोदतां की आज पयलीच PCC मिटींग जे नवीन अध्यक्ष जाले उपरांत गिरीश बाबा हेज्या खाला जाल्ले आसा आनी खुबशे जे प्लॅनिंग जे फुडें पार्टीन कशें काम करपा जाय हें सविस्तर जे ठरलेलें आसा हें सांगलां आनी त्या प्रमाणे खऱ्या अर्थान जर ह्या पद्दतीन जर काम करीत जाल्यार पार्टी आनीक भक्कम जातली तातूंत दुबाव ना. पूण हांव एकच तुमकां सांगूंक सोदतां की आयज काय हाजेर मॅसेज आमकां दिश्टी पडले आयज की 2 आमदार आमचे कोणाच्या संपर्कात आसात किंवा भाजपा संपर्कात आसा अशें म्हणून. पूण CLP लिडर ह्या नात्यान हांव सांगू आमी 16 आमदार एक संघ आसात. हे कोण जर अफवा पसरता पळय कोण कोणाक मेळपाचो आसा आनी कितें हें टोटल चुकीचें आसा. हे भ्रम लोकां भितर निर्माण करपाचो हो प्रयत्न जाता. कदाचित तेंचे आमदाराचो तांकां भिरांत आसत म्हणून हे असली अफवा घालता आसत. पूण आमचे आमदार 16 आमदार एकठांय आसात आनी आमदार कोणूच कोणाक वचपाचे कोणाच्या हातूंत संपर्कात आसा हें चुकीचें आसा. कोणाक मेळपाचें आसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हें चुकीचें आसा. आमकां सांगून दिसता की आमचे गोंयांत देर इज नो MLA हू इज लेफ्ट वीथ अवर पार्टी हू इज अप फॉर सेल. आनी कोण आमदार खंयचोच इज नॉट अप फॉर सेल. विश्वजितान जें सांगलां की हो आमदार मेळपाचो अशें दिसता की अमित शाह इज फॉर MLA शॉपिंग इन गोवा एज पर विश्वजीत स्टेटमेंट. आनी म्हाका दिसता अमित शाह हें करपा आयलो तो इज नॉट लायक अ लिडर. ही विश्वजीत कॉल्स हिम एज अ डीलर हू इज कम टू मेक सम डीलिंग्स एज पर द विश्वजीत स्टेटमेंट. सो तो जर पक्षाचें काम करपा येतलो ताणें फक्त बूथ कमीचे निमित्त करून तो शॉपिंगाक येवपाक सोदता काय म्हणून. This is not one, but some 2-3 MLAs. ते रॉंग म्हणटात ते टोटल सो तेंचे आसतले. There is no MLA left who is up for sale. It's clear. You try to understand what is it. But will you lend some MLAs? Pardon? Will you lend some MLAs? No, who was offered himself is over. No, there is no MLA who is up for sale. आमचे कडेन आनी कोण आमदार जो आसा आशिल्ले ते जाले न्ही काबार आनी काय ना. He also said that anybody can keep an eye when they go and meet the BJP president. So that is what is trying to say, tell that Amit Shah is come for shopping, MLA shopping. That is what Vishwajit is saying. He is not come for the party organization, and that is why we call him dealer in terms of Vishwajit Rani's statement. The leader. So that no MLA will meet Amit Shah tomorrow. What is that? No Congress MLA will meet Amit Shah tomorrow. Why they have to meet Amit Shah? He is not our leader, no. Amit Shah is the leader of BJP. Why our leader will meet him? If any of our party leader comes, then our MLA will meet him. It is at his instruction. That is what many leaders said. But he desperately wanted to form the government. The mandate was with us. And now, 3 months, Amit Shah is not even looking at Goa when the Goa is not having a chief minister. What kind of national president he is? So will you all be protesting out? We will be demanding with him. In what form, we will inform you on Sunday. आम्ही तेजेर डिमांड करतले की आमकां मुख्य मागीर सांगता तुमकां आमी. पयलीं क्लॅरिफाय करता की सगळे आमदार हे PCCचे मेंबर ना नाल्यार फाल्यां कोणी मिसअंडरस्टँड जातले की इतलेच आमदार आशिल्ले आनी बाकी आमदार येवना. हें फक्त क्लॅरिफिकेशन दिता की PCC मेंबर थोडे आमचे इलेक्शन जाता आनी जे आमदार थोडे कॉन्टेस्ट करतात थोडे करनात. सो थोडे आसात तेणी कॉन्टेस्ट केले ते आयज आसात PCC मेंबर म्हणून. सो सगळेच आमदार PCCचे मेंबर नासतात. ओके, जस्ट क्लॅरिफाय करता पयलींच. आयज आमची पयलींच PCC मेंबर्स जे इलेक्ट जाल्ले आमच्या इंटरनल ऑर्गनायजेशनल इलेक्शनाक. सो आमची मुखाली रुपरेशा ठरोवपाक आनी सगळ्या मेंबरांचें सजेशन आमची पार्टी मुखार व्हरपाक कितें आसा हेचेर आयज आशिल्ली मेंबरशिपीचें आमचें डिस्कशन जालें. पक्ष संघटना वॉर्ड लेवलाचेर कशी आमी मजबूत करतले हाचेरूय आमचें आयज चर्चा जाली. तशेंच आमी एक वेगळ्या तरेचो फेस जो एक सोशल फेस काँग्रेस पार्टीचो आसा. आमी संघटनचे पॉलिटिक्स करतात, गव्हर्मेंटाक ओपोज करपाचें करतात. त्याच बरोबर एक संघटनाचो सोशल फेस कसो आसचो जे आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा ताचेर आमी वेगळी चर्चा जाली आयज. आनीक एक प्रोग्राम आमी चॉकआउट केला जेचें नांव आसा जन गण मन, जो नमन तुका गोंयकारा. म्हणजे आमी गोंयच्या तमाम मतदारसंघान बसीन भोंवतले. म्हणजे आमची गाडी स्वताची गाडी कोण यूज करपाना, बस यूज करतले
पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. जंय बस ना थंय रिक्षा आसल्यार रिक्षा यूज करतले, टॅक्सी आसल्यार टॅक्सी यूज करतले, मोटरसायकल पायलट जो आसात ते यूज करतले. म्हणजे सगळ्यांक कनेक्ट जावपाक पळयतात. आमी एक मतदारसंघान दुसरे मतदारसंघाक जे बाजार आसतलो, मार्केट एरिया आसतली, थंय देंवतले, थंय दुसरो तो ब्लॉक आसतले आनीक आमी त्या वाठारांतल्या बाजारांक जे आसा त्या लोकांकूय मेळटले. आमी फक्त आयकुपाक भोंवतात, आमची भाशणां खंयच आसपाना. लोक कितें सांगपाक सोदतात आमकां तें आयकून घेवपा खातीर ही आमची भोंवडी आसतली. तेजे टॅगलायन आसतले जनतेचें घराणें आमचें भोंवणें. म्हणजे आमी भोंवतले फक्त लोकांची घराणीं आयकुपाक. आनी परत सुद्दां येता आसतना आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्टूच यूज करतले. सो जंय शक्य आसा थंय आमचे थोडे आमदारूय जॉयन जातले, आमचो CLP लिडरूय आसतलो. आनीक ह्या तरेन आमी लोकां कडेन वचपाचो आमचो हो प्रामाणीक प्रयत्न आमी करतले. ह्याच बरोबर पक्ष संघटना बूथ आनीक वॉर्ड लेवलाचेर मजबूत करपाक आमचो इमिजिएट जो पावल आसा तें पयलीं म्हणजे ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट करतले. आनी प्रत्येक ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट करता आसतना ताजें एक पब्लीक फंक्शन जातलें. ज्या कारणान आमचे पयलींचे सगळे थंयचे कार्यकर्ते, आमचे पार्टीचे मेंबर्स ते फंक्शन एटेंड करतले. जवळ जवळ 40 फंक्शनां आमची गोंयभर जातलीं, जंय आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट चार्ज घेतलो. त्याच बरोबर ब्लॉक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून इमिजिएटली आमचो एक PCCचो मेंबर प्रत्येक मतदारसंघाचो चार्ज घेवन त्या मतदारसंघाक भोंवन आमचे जे कितलेशेच पयलींचे सिनियर जे काँग्रेसमॅन आसात, जे सायडीक आसात, खंय दुखावलेले आसात, त्यांच्या घरा वचून तांकां मेळोन परत तांकां पार्टी बरोबर हाडपाचे प्रयत्न करतले. आनीक त्याच बरोबर तो त्या मतदारसंघाक जितले वॉर्ड आसात, हांव बुथाचे उलयना, वॉर्ड आसात थंय एक वॉर्डाचो प्रेसिडेंट इलेक्ट करपाचें काम आमचे मुखाल्ले 1 म्हयनोभर चलतलें. त्याच बरोबर सायड बाय सायड आमची मेंबरशिपी आमी आयच्यान स्टार्ट केल्यात. जंय नवीन मेंबर्स आमी एनरोल करतले. आमचेर संख्येचें बंधन ना. आमकां जाय जो आमच्या आयडियोलॉजी कडेन जो काँग्रेसीचे ज्या मुद्द्याचेर काँग्रेस उबी आसा त्या मुद्द्या खातीर तो पक्षांक घेतलो, तो अशे लोकांक आमी काँग्रेसी कडेन आमी आकर्शीत करपाक सोदतात. एक सोशल आमचो फेस लोकां कडेन वयचो, जंय आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा आमी कितें तरी कन्स्ट्रक्टीव काम करपाक जाय जेजेर लोकांक कितें तरी फायदो जातलो. त्या खातीर आमचे 21 मेक आमचो राजीव गांधीन जेन्ना देशा खातीर आपलो सॅक्रिफायस दिल्लो त्या दिसाक आमचे काँग्रेसचे खुबशे वांगडी आय डोनेशन करतले. जंय जेणी आय डोनेशनाचें जें काम करता संघटना तांकां आमी काँग्रेस ऑफिसां आपोवन आमचे खुबशे वांगडी त्या दीस आय डोनेशनाचो एक वेगळो कार्यक्रम त्या दिसा करपाक सोदतात. ह्याच बरोबर BJPचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोंयांक येता. ज्या पार्टीन सदांच प्रोजेक्ट केला की देश पयलो, मागीर पक्ष आनी मागीर इंडिविज्युअल. गोंयांक आयज एक इंडिविज्युअल पयलो जाल्लो आसा. थंय राज्यूय तांकां दिसना आनी थंय देशूय तांकां दिसना. आयज एक मनशा खातीर आयज गोंयचे ठप्प जाल्ले आसात. गोंयच्या सगळ्या लोकांक वेटीस धरलेले आसात. आमी एज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हणून आमी राज्यपाला कडेन मागणी करतले आनी राज्यपाला कडेन हेजे मुखार आमची जे मागणी आसतली ती आमी चालू धरतलेच. पूण जेन्ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्या पार्टीन एक वेगळी लायन दिल्ली की देश पयलो नंतर पक्ष, ते हेजे कडेन मागता की गोंयांक जवळ जवळ 3 म्हयने जाले आयज मुख्यमंत्री ना आनी हेजेर कांयच तो उलयना. आयज तो बूथ तांकां अड्रेस करपा खातीर ताका येवपाक टायम आसा, पूण गोंयच्या एक लिडर जो तेंचो लीड करतलो गोंयांक तो आजुनूय तेंची नेमपाक तेंची फेल जाल्ली आसा. आमी त्या दिसाक तेंचे कडेन मागणी करतले, जोरान मागणी करतले की आमकां ताबडतोब पूर्ण वेळाचो मुख्यमंत्री गोंयांक तुमी दिवपाक जाय म्हणून.